Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही मागण्याद्वारे आमचे आईचे दिसाचे सेशन आम्ही सुरू करूया. मंगळा बापा तर गा तुका दिता बापा आयच्या दिसा पसत आणि या घडये पसत बापा तुवें आमकां आज सकाळी तावन या वेळापर्यंत तुवें तुज्या संगातपणांत म्हणजे तुज्या उतरांनी आणि तुज्या पवित्रत्म्याच्या संगातपणांत तुवें आमकां दवरलें. आमची हर एक कामां हर एक संगती आमकां बऱ्याक पडशे केल्याय आणि हाचे मारिफात तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें तुजें संगतपण दिलाय आणि तूं आशेताय तुजे हर एक वेळार आमी ती भुरगीं ती आमी तुजे संगतपणांत रावून तुज्या उतरांची समजोनी कान घेवन तुज्या उतरांचेर नियाळ आणि गुंड चिंताप आठवून ताचे वयर ध्यान करन आणि त्या उतरांत आसली ती गुंडाई तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे समजून खाण घेऊन हर एकल्याच्या जिवितांत ती अनुभव करूंक तू खुशी व्हरताय बापा. कित्याक तुवें तुज्या पुताक संवसाराक धाडन तुज्या मदलो आणि तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मदलो संबंध कसो आसलो तशेंच आमचो संबंधी तुजे थंय तसोच आसाचे म्हणून तू आशेवन आसाय. ह्या खातीर आमी अस्कत जाल्यारय आमची अस्कत काय तुवें मेजूनाय, आमचे उणेपण तुवें लेखुनाय आणि तुझ्या पवित्रपणा समोर आमचे उणेपण ते तुवें तुझ्या लेखाक दवरूनाय. कित्याक आमी तुजी भुरगीं जावन आसल्यान तुवें आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच विंसरल्यान आणि तुझ्या हाताचे आमी हर एकलो खांब जाल्ल्यान तुवें आमकां तुज्या वेंचून काडल्या अब्राहमा समें अब्राहमाच्या
बाबाडतात तशंत ताका दिल्ले ते आशीर्वाद हर एकल्याक तुजेर बाबार्थ दवरतल्यांक हर एकल्यांक ते व्हडलाशें तुवें तुज्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे तू संगातपण दिवन आसाय बापा. वय बापा, येते व्हडले कार्य तुवें तुज्या पुता मारिफात करन. तुवें आमकां संवसाराच्या संगतीन तावन विंगड करूंक तुजी खुशी जावन आसली बापा. आनी हाचे वरवीं तुवें आमकां कित्याक तुजें उतर सांगता एक खासा परसा तूं जमयत आसाय तुज्या पुताक दिल्ल्या अधिकाराक. कित्याक आनी एक फावटीन तुजो पूत फाटी येताना आमी हर एकल्यांनी आमच्या आत्म्यान कुडीन आनी मनान आमी नितळ आसाचे म्हणून प्राणान तूं आमकां सांगलाय बापा. ह्या खातीर तुज्या पवित्रत्म्याचे संगातपण आनी तुज्या उतरांचे तुज्या पुताचे संगातपण आमकां मस्त गरजेचें बापा ह्या संवसारांत. हाचे वरवीं मात्र आमी तुज्या पुताच्या एकवटांत रावून आमी तुजे भुरगीं म्हणून आमी रुजू करूंक जाता बापा. बापा तुवें आमकां तुजी भुरगीं करून स्विकार केल्ल्याक हर एकल्यांक तुका अर्गां दिता बापा. बापा कोण पुरो ह्या झूम क्लासींत जॉयन जाल्यात आनी मुखार जॉयन जावची आसात आनी कोण सकट युट्यूबांत पळोवन आसात तांकां हर एकल्यांक तुजें ते प्रोटेक्शन तुज्या पुताच्या रक्ता मारिफात तुवें तांकां धुवन नितळ केलाय आनी तुज्या उतरा वरवीं तांकां तुवें पवित्र केलाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी तांचे थंय हर एकल्या थंय पवित्रत्म भरपूर रितीन वावूरून आसा बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हांवें ह्या क्लासीन कितें उलयचें कितें सांगायचें तें म्हाका तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं उलय बापा. हांव संपूर्ण रितीन तुका समर्पित हांव पवित्रत्म्या. ह्या सेशनाचो संपूर्ण रितीन तूं कंट्रोल कान घे. हांगा हजर जाल्ल्या हर एकल्यांचे मन आनी तांचे काळीज तुज्या हातोटीक हाड बापा. आनी तुवें हाडच्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी तांचे थंय आनी म्हजे थंय कितें अडकळी आसा त्या हर एका अडकळीक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नामी बांदता बापा. आनी ती अडकळी कितेंच करूंक सकनात कित्याक तुजें उतर जावन आसा ते हर एका काळोखाच्या संवसारांत उजवाड दिवचें तसले. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नामी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू थँक्यू जेजू. थँक्यू जीसस. ऐकता की ऐकतो ब्रदर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ओके आता आम्ही मस्त जण देवाचे उतर ऐकत आहोत. देवाच्या उतरांत आम्ही वेळ करसीत आहोत आणि आम्ही शिकता आहोत आणि आम्ही ते प्रॅक्टिसाक घालूंक प्रयत्न करता. पूण थोडे फावटी आमकां आमचे जिवितांत आमकां वादळां येताना आमकां देवाच्या उतरार थीर रावंक आमकां जाता की वा आमी दंडळता. प्रेज गॉड. दंडळता. प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार आमचे मनशां आसाय वय
आम्ही संसारात जीवन आसा, पूण आम्ही कितले आम्ही देवाचे संबंध रिलेशनशिप आम्ही केदळा अनुभव करता म्हळ्यार आम्ही तांतू आमची पाळां आम्ही कितली रंबयता आणि देवाचे उतराक आम्ही कितले आम्ही वेळ करसिता ताचे वयर आमचे रिलेशनशिप आमचे आणि देवाचे, आमचे आणि जिजूचे, आमचे आणि पवित्रात्म्याचे ए रिलेशनशिप. कित्याक म्हळ्यार हे तिनी एकच देव जावन आसात आणि तांची कामां मात्र ती दुसरी दुसरी. त्या खातीर आमकां हर एक उतरांत आमी केदाळा ते उतर आमी देवाचे कान घेता. आमचे थंय आमी ते जिरयना जाल्यार वा ताचे वयर आमी ध्यान करना जाल्यार आमचे थंय ते वयल्या भार रावता. आणि वयल्या भार रावल्ले वरवीं आमी सिच्युएशन पळयतना आमकां थोडे फावटी वादळ उरतना आमच्या जिवितांत आमकां देवाच्या संगातपण अनुभव करच्या बदलाक आमी ते सिच्युएशन अनुभव करूंक आमी मुखार वेता. हाचे वरवीं आमचे थंय देवाचे संबंध तो घट्ट नातले वरवीं आमकां ते कश्टांचे म्हूण बगता. आमकां केदाळा कश्ट सड आणि कश्ट म्हणून बगता म्हळ्यार आमी त्या कश्टांक आमी आमचे कर्ण कान घेता आणि ते कश्ट आमचे इतल्याक परिहार करूंक आमी मुखार वेता. आणि आमचे इतल्याक आमी परिहार करूंक मुखार वेताना आमच्या संवसारी जनवाये वयर आमी मुखार वेताना देवाचो संबंधांत आमी फाटीं उरता. त्या वेळार देवाक आमचे सगळे काम करूंक जायना. देवाक आमचे सगळे हजार आसा म्हणून आमी तो आमच्या देवाच्या उतरा मारिफात ताच्या बसवण्या मारिफात हांव केदाळा ते हांव म्हज्या मनांत म्हज्या खंयच्याय वादळा वेळार हांव उडास काडटा आणि हांव त्या विशयंत ध्यान करता वा हांव त्या उतरां वयर म्हजो निर्धार घेता. उतराच्या संगतपणांत हांव निर्धार घेता. ते दाळा हांव देवाच्या रिलेशनशिपांत आसा आणि देव म्हजे खातीर वावुरता म्हणली म्हाका खात्री मेळटा. आमी आतां पळोवंक गेल्यार हेब्रेव 4:2 काडया आमी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. म्हळ्यार सकडी देवाचे उतर आयकतात पूण देवाचे उतर म्हळ्यार ते क्रियात्मक जीव आणि हर एक ते कोणाक ते जीव दिता म्हळ्यार तो संबंध जोडल्यांक मात्र, संबंध जोडच्यांक मात्र. त्या खातीर देवाचे उतर हर एकल्यान थंय काम करता म्हणले काय ना. पूण देवाचे उतर काम करीचे जाल्यार म्हज्या हांवें ताका म्हज्या काळजांत हांव केदाळा जिरयता आणि ते हांव भितर कान घेता. त्या दाळा मात्र म्हजे थंय ते काम करूंक शकता. कित्याक खंयचेय आतां एका फॅक्टरींत एक मनीस काम करता जाल्यार फॅक्टरींत काम मनशान करीचे जाल्यार ताका काम मेळाचें वैगी. तो काम मेळ्ळ्यार ताका अले मात्र काम करीचे म्हणून ताका फॅक्टरीन सांगतात वैगी. आतां ते काम करतना त्या मनशाक दिल्ले मात्र तो काम करता वैगी. दुसरें काम करूंक येता की
येना प्रेज गॉड येना असं ना वैगे ते मात्र कित्याक ताका ते मात्र काम करूंक असाइनमेंट दिला ताका सो ताचे मारिफात त्याने काम केल्ले वरवीं तो मुखार आनी एकलो काम करता तें काम आनी ताचे वरवीं एक प्रोडक्शन जाता अशेंत आमचे थंय देवान आमचे थंय काम करीचे जाल्यार हांवें देवाक प्रायोरिटायज करीचे प्रायोरिटायज म्हळ्यार हांवें ताका इम्पॉर्टन्स दिचे म्हळ्यार पहिले स्थान जालें. पहिले स्थान जालें? पहिले स्थान दिजे तो स्थान ताका तो स्थान दिल्यार मात्र ते करूंक शकता देव अशेंत जायना सो त्या खातीर आमी हेब्रो 4:2 काडया वाचतात गे सिस्टर ताणी ऐकली तीच सुवार्ता आमी ऐकल्या ताणी ऐकल्लें तें उतर तांचें तें निर्फळ जालें कित्याक तें आयकल्ल्याने भावार्थान तें जिरोंक ना प्रेज गॉड पहिले की डिस्टर्बन्स आसा कोणाचे की म्यूट जावना कोण की उलोवन आसात प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड आता आमी पळया हांगा काल म्हणटा सिस्टर देवाचे उतर तांणी ऐकली ती ताणी आयकली देवाची सुवार्ता आमी ऐकल्या कोण म्हणटा हांगा पॉल म्हणटा वैगी आता पॉल जिजून कितें सांगलां हे ताणें संपूर्ण रितीन ताणें कान घेतलें आनी त्या खातीर ताचे थंय तें काम करूंक सुरू केलें कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हणटा तांणी आयकलीच देवाची सुवार्ता आमी ऐकल्या आता ताचे सांगात वावराडी आसले ताचे सांगात ताका देवाची सुवार्ता प्रगट करचे हेरी आसले आनी तांचे थंय हर एकल्या थंय काम केलां पूण आयकले आनीकय आसले तांचे थंय काम करूं ना म्हणटा तांणी आयकल्लें तें उतर तांचे थंय निर्फळ जालें म्हणटा कित्याक ते आयकल्ल्यानी भावार्थान आपणा थंय तें जिरोवंक ना म्हणटा आता भावार्थ एक कंप्लीट काम करीचे जाल्यार ताका काल जायचे भावार्थ काम करीचे जाल्यार कितें जायचे आता देवाचे उतर म्हणटा रियटल्यान की भावार्थ एकाच मापान वांटला दिला म्हणटा तातूंत कोणाय की चड उणें कांय करूं ना वैगी पूण तो भावार्थ आमचे थंय ते कार्य रुपाक जायचे जाल्यार 3 संगतींची आमकां गरज आसा खंयची म्हूण सांगशात गी प्रेज गॉड प्रेज गॉड 3 संगतेची गरज आसा भावार्थ कंप्लीट जायचे जाल्यार एक आमी आयकोवचे दुसरे आमी विश्वास करचे तिसरे आमी एक्शनान घालचे आता रोमन 10:17 आमकां म्हणटा देवाचे उतर आयकल्ले वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता उत्पन्न जाता म्हणून आसा पूण इंग्लीश बायबलांत ते येता म्हणून आसा एक्सक्यूज मी आता भावार्थ आमकां उत्पन्न जावचो न्हय तो भावार्थ आमकां येवचो कित्याक म्हळ्यार तो हर एकल्याक
तो एकच मापान भावार्थ जे जणू तो आत्मिक वाठारांत आसा तो हर एकल्यांक तो रिसीव करचे हक्की ताणें दिला. पूण म्हाका आजची एकच वाट ती जावन आसा हांवें देवाचे संगातपणांत हांवें आसून ते हांवें रिसीव करचे. कसो भावार्थ येता म्हणटा देवाचे उतर आमी आयकोन आनी परतून आयकोन आनी तशेंच हांवें प्रगट केल्ले प्रमाणे वैगी वय प्रेज गॉड. वय brother, वय त्या खातीर देवाचे उतर हांव आयकल्ले वरवीं भावार्थान हांव घट जाता. खाली आयकल्ले वरवीं न्हय. आनी एक ताका आसा काले स्वात्माचे हांवें ताका विश्वास करचे. बिलीव, हियर, बिलीव अँड स्पीक ह्यो 3 संगती म्हाका भावार्थांत एक्टीव रावोंक म्हाका ह्यो 3 संगती गरज. आतां हांव आयकता पूण हांव विश्वास करना. ते जाल्यार म्हजे थंय काल जाता देवाचें उतर. निर्फळ जाता. तेंच साम पावलांगा म्हणटा तांणी आयकल्लें तें उतर तांचे थंय निर्फळ जालें म्हणटा. निर्फळ जावंक हांवें तें विश्वासान खाण घेवना. देवाची बसवणी येस अँड आमेन म्हणून हांवें खाण घेवना. बदलाक आयकतना म्हाका बरें लागलें जावंक पुरो म्हज्या मनांत थोड्यो हांवें दवरला पूण म्हज्या काळजांत तें ना. त्या खातीर म्हजे थंय तें निर्फळ जाता. ते निर्फळ जाल्ले वरवीं म्हजे थंय भावार्थ काम करूंक शकना. आमी आतां भावार्थ देवाच्या उतरांत येता पूण नेक्स्ट आमी बिलीव म्हळ्यार आमी कशें तें विश्वास करचें. 1 Thessalonians 2:13 काडया आमी. Praise God. Thank you, Jesus. देवाक कळनासतना अर्गां दिवन आनी एक कारण आमकां आसा आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशांचे उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना. बगार देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तोच तुमकां भावार्था मध्ये आपलो वावर चलयता. आतां हांगा पळया ते इल्ले कोंकणींत समान ना म्हणचे इंग्लिशान कशें आसा पळया. 1 मिनिट. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 1 Thessalonians 2:13. JB. हांगा म्हणटा फॉर दिस कॉज ऑल्सो थँक वी गॉड विदाउट सीजिंग बिकॉज when you received the word of God which you heard of us, you received it is not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectively worketh also in you that believe. आम्ही दुसरं एक ट्रान्सलेशन. Praise God. Thank you, Jesus. आता आमचे पहिले खाले म्हळ्यार देवाचे उतर आमी रिसीव केले कुडले आमी देवाक अर्घां दिवची. Therefore we never stop thanking God म्हणटा. कित्याक देवाचे उतर म्हळ्यार ते क्रियात्मक ते हर एका विश्वास केल्ल्या मनशांक ते जीव दिवचे
जिवीत दिवचे हर एक ते जिवंत वैगी ते काम करतस. सो केदाळा हांव रिसीव करता ते दळस आम्ही ताका उपकार तसो आठवसो. God, that when you received his message from us, you did not think of our words. तू आता कोणी एक मनीस देवाचे उतार दिता. आता देवाचे उतार दिताना मनीस आम्ही किती चिंता ते देवाचे उतार आता तो कशे प्रीच करता वा देवाचे उतार दिता म्हणून आम्ही समजता. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेने. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेने तो देवाचे उतर दिवन असा म्हणून आम्ही स्पष्ट आम्ही समजून खान घ्यायचे. आणि त्या मनशानं देवाचे उतार दिवचे नाही, बदलाक पवित्र आत्म्यानं देवाचे योजन तुका ते रिसीव करूंक असले त्या खातीर तू आता ते रिसीव कर असाय. त्या खातीर ते देवाचे उतार म्हणून तुवें रिसीव करीचे. त्या मनशाचे टीचिंग, त्या मनशाचे प्रिचिंग, त्या मनशान देवाचे उतार दिले म्हणून तुझो फोकस गेल्यार तू ते देवाक लान करताय, बदलाक तू चिंताय त्या मनशान दिल्ले देवाचे उतार. हांगा खंयचोय देवाचे उतार दिवचो मनीस मुख्य नाही, बदलाक तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल उलयता आणि ते उतार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आयिल्ले ते देवाचे उतार म्हणून हांव केदाळा स्वीकार करता आणि देवाक हांव अर्गां दिता. ते दाळा मुजे थंय ते काम करता. ते दाळा हांव एक्सेप्ट करता आणि हांव त्या देवाच्या उतराक हांव खाल जाता. आता जिजून सांगला की तुम्ही म्हाका खाल जाया म्हणून, देवाच्या उतराक खाल जाया म्हणून. कित्याक जिजून तू सांगले आसा, बाप कितें सांगता ते हांव तुमकां सांगता, मुजे आसता की हांव कितेंच तुमकां सांगिना. जिजून ते क्लियर केला आमकां. सो त्या लागून खंयचोय मनीस देवाचे उतर दिता जाल्यार त्या मनशा वयर तुम्ही ध्यान दवरनाकात, बदलाक ताच्या तोंडान तावन ते देवाचे उतर येतागी आणि ते देवाचे उतरांत आसागी म्हणून समजून हांव खान गेल्यार आणि देवाचे उतर म्हणून हांव खान गेल्यार हांव खंडीत विश्वास करूंक हांव शकता. त्या खातीर मनशान दिल्ल्या उतरा वयर, मनशान बरयल्ल्या बुकां वयर, मनशान बरयल्ल्या मागण्या वयर हांव म्हजें ध्यान दवरता वा ते मागणे म्हाका बरें लागता सांगूंक आणि म्हजे कडेन बेगीन भायर जाता म्हणून हांव ते सांगून गेलो जाल्यार हांव खंडीत हांव म्हज्या कार्नल म्हळ्यार म्हज्या रक्तमासाच्या चिंतनाक हांव वेता. त्या लागून हांगा देवाचे उतर आमकां क्लियर सांगता. कोणाक तावणी तुमकां देवाचे उतर मेळटा जाल्यार ते देवा तावन आयिल्ले म्हणून पयले समजून कान घेया. मनशाच्या समजून तावन आयिल्ले न्हय म्हणून समजून कान घेया. मनशान आता तुम्ही संवसारांत पळयलो जावं पुरो, व्हडले व्हडले टॉक दिवचे मनीस असतात, व्हडले व्हडले शिकपी आसात, त्या मनशांक देवाचे उतर दिवंक जाता. काही शिकणातलो मनीस, आम्ही एक पास्टराचे एक टेस्टामनी आयकली. तो मनीस आता ताका 80 समथिंग इयर्स, आता तो बसून देवाचे उतर दिता आणि तो बऱ्या हुद्द्यार आसलो, गव्हर्नमेंट जॉबार आसलो, ताणे देवाच्या कामा खातीर ताणे ताचे जॉबूच सोडले. व्हडलो ऑफिसर आसलो, ताचे उपरांत ताणे येवन देवाचे उतर प्रगट करूंक सुरू केले आणि देवाचे उतर इतले सिंपल रितीन दिता म्हळ्यार ताचे उतर
नीज जावन ते हर एकल्यांक तो कनेक्ट करचे बरी तो सिंपल आणि स्ट्रेट कितेंय ताका मसाला ऍड करणं आणि खालें करणं सांगना एक्झॅक्ट कितें देवाच्या उतरांत आसा त्या सतान कितें आसा त्या प्रमाणेच सांगता आणि आजकाल तो ताचे सबार ब्रांचेस सगळ्या संवसारार आसा आणि हाचे वरवीं आतां तो खुशी पावता तो म्हणटा म्हजे कडेन हांवें केल्लें काही ना पूण म्हाका खुशी आसा हांवें देवाचें उतर हांवें मनशांक दिवन काळोखाच्या राजांत हांव ह्या उजवाडाच्या राजाक हाडूंक म्हाका देवान ते ताचे कार्य करूंक म्हाका देवान तांक दिल्ली म्हणून सो त्या खातीर आमी देवाचे उतर पहिले आमी रिसीव करिना जाल्यार आणि ताचेर म्हजो विश्वास दवरना जाल्यार म्हजे थंय तें कार्य करूंक शकना बदलाक हांवें कितले आयकता पूण म्हजे थंय ते उतर भितर वचनातले वरी हांवें जिरोवनातले वरवीं ते म्हजे थंय कार्य करूंक ताका जायना आता खंयचेय जड आमी लायल्या उपरांत त्या जडाक आमी ते जड जीव जाता म्हणसर ताका मस्तो आमी कॅर करता वैगी ताका मातयेंत बरें आमी ताका बरी माती घालता ताका आनी कितें जाय ताका न्यूट्रिशन तें हें पुरा घालन ताका उदक तें हें पुरा हर एक ताका जीव येता म्हणसर आमी ताचें बरें जतन करता तशेंच आमचे थंय आमी खंयचेय उतर देवाचे आमी खाण घेता जाल्यार त्या उतराक आमी पोशीत करूंक आसा आमी भितर तें खाण घेवन आमचे तें ध्यान करूंक आसा त्या खातीर जोशुआ 1:8 म्हणटा धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर आनी तातूंत कितें बरयलां तें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर म्हणटा तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलय आमी काले आमी खंय मागण्याचें वा आमी देवाचो संबंध मस्त क्लोज तरान आमी अनुभव करचो थोडे पुटी आमच्या स्वार्थाक जाता म्हळ्यार म्हाका असलें काम आसा म्हजें काम आतां देवानंत करीचें हांव देवा कडेन मस्त बऱ्यान रावता आनी ताचे आतां हांव एक देवोत मनशा बरी हांव म्हजें एक्शन करता हें न्हय देव तुजे काळीज पळयता आनी देवाक हर एकलो कितें कालें म्हणून गोत्त आसा देवाक एकच हर एकलो मनीस केदळा ताका देवाक आमी कशें मानूंक जाता आमी केदळ देवाक देव आमकां मानता बावडतान कशें बावडतान मानता देवाचे उतर आयकोन आनी आयकोन बावार्थ आमी खाण घेवंक आसा देवाच्या उतराद्वारी आनी केदळ हांव तें ध्यान करता तेदळ हांव बावाडतान म्हजी वाडावड जाता आनी बावाडता वरवीं मात्र देव आमकां बावाडता विने देव आमकां मानिना म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता वैगी प्रेज गॉड त्या खातीर आमकां सॅम 116:10 घाल प्रेज गॉड $116:10 ಏನಾಗಿ 10 ಅನ್ಸುತ್ತೆ त्या खातीर आमकां देवाचें उतर आमकां पयलेंचे वर्स जाल्यार सांगता and this word continues to work in you who believe म्हणटा
कोण देवाचे उतर सत मानता ताचे थंय मात्र थंय ते कार्य करता म्हणटा नाजाल्यार अशेंच कार्य करूंक जायना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वाचा. हांव खरोच दळदिरो अशें हांवें सांगलें तरी सर्वेस्पराचेर हांवें विस्वास दवरलो. प्रेज गॉड. हांगा काले म्हणटा देवाचें उतर एक्चुअली इंग्लिशान ते आनी एक आसा. प्रेज गॉड. सॅम. God, thank you, Jesus. I believed in you, so I said, I am deeply troubled, Lord म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हें दाविदान बरयल्लें मागी कीर्तन दावीद देवाच्या रिलेशनशिपांत आसुल्लो आनी देवान ताका कांय उणें करूं नासलें. पूण दावीदाच्या खोट्या साली वरवीं तो देवातावन पयस गेलो वैगी. देवातावन पयस गेल्ल्या वेळार ताचे थंय देवाचे कंचन्स ताचे थंय सांगातपण ताणें अनुभव करूंक जावना. पूण ताणें पश्चाताप केलो. पश्चाताप केल्ले वरवीं तो देवा थंय फाटी आयलो आनी तो प्रत्येक देवाक विश्वास करूंक लागलो आनी ताणें कितें देवाच्या विरोध केल्लें ताका कळ्ळें हांव हातूंत कंटिन्यू जाल्यार म्हजें जिवीत आनी मुखलें म्हज्या पिळगेक प्रॉब्लेम आसात म्हणून. कित्याक हर एकलो देवाच्या सांगातपणांतावन भायर आयिल्ले कुडले ताका हर एक संवसाराच्या सालींत ताणें पडून तो शिरापाकाल जियोंक वेता. कित्याक शिराप म्हळ्यार कांय दुसरें न्हय, देवाची आशिर्वादां अनुभव करूंक सकनासलें एक जिवीत. देवान आमकां हर एक फ्लरिश जावंक हर एकांत मुखार वचोंक आमकां देवान ताच्या सांगातपणा वरवीं मात्र ताणें तें दिलां. सो केदाळ हांव ताचे तावन भायर वेतां त्या दाळा हांवें ते काळोखाच्या संवसाराच्यो संगती अनुभव करचेंत ते शिराप. समजलें न्ही? सो त्या खातीर हांगा म्हणटा हांव केदाळा भायर आसलो म्हळ्यार आय एम डीपली ट्रबल्ड म्हणटा. पूण हांवें म्हजें सोडूं ना. हांवें देवाचें सांगातपण हांव इतलो पाड जालो, म्हाका समस्या आयले म्हज्या जिवितांत जाल्यार हांवें सांगलें तरी सर्वेस्पराचेर हांवें विश्वास दवरलो म्हणटा. तो फाटी परतलो आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. त्या खातीर कोणेय चिंतचें नाका आमच्या जिवितांत आमी कितेंय पाड केलां जाल्यार आमकां देव ताची शिक्षा लायना. देव आमचो आतां शिक्षा लावचो देव न्हय. कित्याक ताच्या पुता मारिफात जेजू क्रिस्ता मारिफात देवूच आमचे थंय येवन संवसारांत येवन ताणें आमचे खातीर ताची भेटवणी केली. सो त्या लागून आतां आमकां देव केदाळ शिक्षा लावचो देव न्हय, बदलाक आमकां माफी दिवचो देव जावं जाला. हाचे वरवीं हांव देवाच्या सांगातपणांत हांव प्रत्येक येताना सर्गराजांत आनी देवाक आनी आंजपडव्यांक आनी हर एक देवाक लक्ती जाल्ल्या कोण ते सर्गराजाचे जिवीत अनुभव करून आसा हर एकल्यांक तो संतोष जाता. कित्याक हर एक आत्मो देवातावन आयिल्लो आनी देवाक देवातय फाटी वसाचें म्हणून देवाचें योजन. सो हर एकल्या मनशाक देवाची सुवार्ता मेळून
ताने ताच्या जिवीत बदलो न्हू ताने देवा संगत देवाचे संगत पण जिजूचे एकवटांत जिवचे जावन आसा ते देवा सारख्याचे जिवीत आणि देवाच्या आशीर्वाद आणि अधिकारान जिवचे तसले जिवीत. सो आता आणि एक आमकां आता आम्ही देवाचे उतार ऐकून आमकां काल येता बावाडत येता. आता सेकंड बिलीव जाले आम्ही विश्वास करचे जाले आम्ही सतमानचे जाले देवाचे उतरा वयर आम्ही सतमानून आम्ही नेक्स्ट स्टेप जावन आसा आमचे कार्य करचे. स्पीक आमकां तो अधिकार दिला आम्ही आमच्या उतराद्वारे आम्ही प्रगट करचे आणि आमकांच आम्ही ते प्रगट करचे आणि हेरांकी आम्ही ते प्रगट करचे हे जावन आसा आम्ही एक्शनान घालचे. पूण वडील सांगले बरी बऱ्या संदर्भार आम्ही खुशेच्या संदर्भार आम्ही देवाचे उतार आमकां उडास येता आणि आम्ही सांगता. पूण आमच्या वादळाच्या वेळार तेंच देवाचे उतार आमकां आम्ही उलोवंक वा आम्ही ते प्रगट करूंक आमकां जाता गी. केदाळा हांव हर एक सिच्युएशन एकच टायपार हांव हँडल करूंक येता. म्हळ्यार आता म्हणजे बरे संदर्भ आसतना हांव देवाक सांगता देवा थँक्यू लॉर्ड अर्ग 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 बरो. हांव म्हजे समस्या आसतना हांव देवाक बापा हांव तुका अर्गां दिता तू म्हज्या ह्या वेळार तू म्हज्या संगत आसाय आणि तुझ्या संगतपणा वरवीं हांव तूं जैते वन जाता हांव तुका अर्गां दिता म्हणल्यार उतार हांव उलयतां गी वा बदलाक हांव त्या सिच्युएशनांत व्हड करता. हांव केदाळ ते सिच्युएशन व्हड करता जाल्यार हांव खंडीत जावन भवार्थाच्या वाटेर कंप्लीट जावंक शकन. भवार्थ म्हजे थंय संपूर्ण रितीन तो कार्य जावना म्हणून. त्या खातीर आमी देवाचे उतार पळय 2 कोरिंथियन 4:13 पळय. प्रेज गॉड. 2 कोरिंथियन 4:13. हांवें सतमंदलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे भवार्थाचें देणें आसून आमी सतमंतावन देखून आमी उलयता. प्रेज गॉड. पळया हांगा पॉल कोरिंथांक बरयल्लें हें पत्र जावन आसा आनी तातूंत तो कित्याक उलयलो देवाचें उतार. सतमंदलें ताणें देखून सत मानलें ताणें स्वीकार केलें सत मानलें ताचे थंय ताणें तें ध्यान केलें हाचे वरवीं देवा जिजून ताका जिजू तो दमास्काक वेच्या वाटेर आसतना तो गड्यार जावन पडलो त्या वेळार जिजून ताका कितें तें दर्शनांत दिल्लें ते हर एक ताणें ताच्या काळजांत ताणें स्वीकार केल्लें. आमकां एक्ट्सांत आसा तें म्हाका उडास येना एक्ट्स 10:8 की कालेन आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ना एक्ट्स 26:18 आसा तुवें तांचे दोळे उगडिजय आनी काळोखांतावन उजवाडाक आनी सैतानाच्या अधिकारांतावन देवाच्या सेवेक तांकां परतीजय. हे जिजून ताका दिल्लें मिशन. अशें म्हजे थंय दवरलेल्या भवार्था मारिफात तांणी आपल्या पातकाचे बक्षाने जोडिशे आनी देवान आपणाचे स्वंत दायज म्हणून केल्ले परजे मध्ये एक जागो तांकांय लाभासो तुवें करीजय. कित्याक म्हळ्यार हांगा पॉलाक तशें दर्शन दिल्लें. पॉलाक ताका जंतिलांक ताका सुवार्ता प्रगट करून दिल्ली जिजून. ताणें करतना जुदेवांकी केली आनी जंतिलांक आनी ताणें केदाळ तो
जेजूच्या मिशनांत भितर आयलो आणि ताणें फर्स्ट ताणें अराबियाक आनी पुरो वचून ताणें जेजूची सुवार्ता गुड न्यूज ताणें प्रसार केल्ले. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा जेजूची हर एकल्यांक ते आमी सुवार्ता परगट करीचे आणि सैतानाच्या अधिकारात हांव तांकां आमी परती जाय म्हणटा. त्या खातीर हर एकल्यानी देवाचें उतर कान घेतना ते आमी पयलें आमी आयकाचे, आयकून प्रत्येकानी परतेन ताचें ध्यान करीचें, ताचे वयर विश्वास करीचे आमी सतमानीचे त्या उतरा वयर आणि ताचे उपरांत आमी एक्शन करीचे. ह्यो 3 संगती केल्यार मात्र मुजे थंय तो बावार्थाचें कार्य कंप्लीट जालें म्हणून. नाजाल्यार हांव वयल्या भायर आयकतां, मुजे थंय कितेंय जायना आनी हेरांक हांव दिवंक शकना. कित्याक हेरांक दिवंक शकना? हांवें विश्वास करूना. हाचे वरवीं मुजे थंय ह्यो 3 संगती घडना अशें मुजे थंय बावार्थ तो कंप्लीट बावार्थांत हांवें आसा म्हणूंक जायना. त्या खातीर आमी हर एकल्यांक आमकां आमचें भाग्य म्हणून जें आमकां देवाचें उतर ह्या वेळार आमकां मेळ्ळां आनी हाचे वरवीं आमकां सत कळी जावन आमी संवसाराच्या त्या संगतींत हांवन आमी मेकळे जाल्या आनी हाचे वरवीं आमी एक देवाच्या विशेवाच्या वाटेर आमी आसा म्हणयेत. कित्याक इस्रायल प्रजा देवान दिल्ल्या बसवण्या प्रमाणे तांणी भायर सरली जाल्यार तांणी मोदें देवा वयर अविश्वास देवाच्या बसवण्यो तांणी त्यो सतमानले वरवीं तांणी त्या विशेवाच्या गांवाक तांकां ते जनरेशनांत वचूना. ह्या लागून आमी विशेवाच्या वाटेर आमी चलाचे जाल्यार देवाच्या विशेवाच्या भितर आमी रिगाचे जाल्यार आमी खंडीत आमकां ह्यो संगती आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसात. आमी वयल्या भायर आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमचे थंय कितेंच घडना, आमचे थंय कितेंच घडना, तांचे थंय बरेंपण जाता, तांणी कितले आमी आतां पळयलां कितल्या वर्सां जावन मनीस देवाच्या उतरांत आसा पूण तांचे थंय कितेंय ती बदलावण दिसना. कित्याक म्हळ्यार तांणी ते तांच्या जिवितांत तांणी ह्यो 3 संगती करिनासले वरवीं समा आयकनासतना, समा तांचे भितर ते जिरयनासतना आनी ते कार्याक घालनासतना तांचे थंय ते भावार्थ तांचे थंय तो कार्या रुपाक येनासतना देवाक तांणी प्लीज करूंक जावना. भावार्था विने कोणाकच देवाक मानवूंक जायना म्हणटा. सो केदाळ आमी देवाचे हर एक उतर बसवणी आमकां येस एंड आमेन म्हणून हांव केदाळ स्विकार करता. हांवें ते मनशांक पळोवचें न्हय आनी कोणाक पळोवचें न्हय. मुजे तो दिता तो तशें तो अशें तो तशें म्हणटा हें पुरो आमकां गरज ना. खालें देवाचें उतर तो सांगता ते देवाच्या उतरांत आसा गी हा रायट कान घे ते देवाचें जिवीत दिवचें. हांव हें केदाळ हांव करता. केदाळ मुजे थंय ती देवाचे रिलेशनशिपांत हांव येवंक सोदता. प्रेज गॉड. प्रेज 2 गॉड. Corinthians 4:16 काडया. 16 तांदून तुवें. आतां आमी पळया बाबार्थान कशें आमी जियोवचें म्हणून. ह्या पासत आमी दैर सांडिना जरी आमचे भायले चैब इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले चैब जिवान बरोवन येता. प्रेज गॉड. वाचा सिस्टर सकयल मसर 18 मसर. कित्याक आमचे वयर येता ते हाळवयाचे आनी तात्कालिक कष्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले
अनंत सासणीक महिमेक आमकां तयार करतात. Praise God. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टीक पडटा तें तात्कालिक, पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ बळटा तसलें. Praise God. Thank you, Jesus. काय म्हणता देवाचे उतार आमकां? या पासत आमी दैर खंयच्या सांडिना. पासत दैर सांडिना? कष्ट जग देतात त्या पासून ते दैर खंयतावन आयले आमकां? देवाच्या उतरांत. देवाच्या उतरांत आमी भवार्थ आमचे थंय आयिल्ल्यान आमकां दैर येता. पळया तुमी, भवार्थान भरिल्ल्या मनीस तो खंयच्याकी भियेना. ताचे सिच्युएशन कितेंय आसूं दी, ताका मुस्तू समस्या आसूं दी ताच्या जिवितांत, पूण ताका भवार्थ आसले वरवीं ताचे थंय तो दैर सांडिना. जरी आमचे बायले सैम इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान भरून येता. आता आमचे बायले सैम खंयचे नाश जावन येता? कूड कूड आ? मनाचे आमचे कार्नल थिंकिंग म्हळ्यार संसाराच्यो संगत्यो. संसारांत आमी पयले कशें जियेताले? आता देवाच्या उतरांत भावार्थांत आयल्या उपरांत आमी कशें जियेता? आमचे थंय बदलाव आयल्या की ना? आयल्या. यांच सैम आमचे काले जाता इल्ले इल्ले एकच बोटिंग ना इल्ले 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 नाश जावन येता. तुजे कडेन भावार्थान तूं कशें वाडताय तशेंच हांगा तुजे तावन ते मायनस जावन वता. तुजे बायले सैम, तुजे कार्नल थिंकिंग आनी कार्नल संवयो त्यो कितें देवाच्या संबंधाक त्यो आडकळ आसल्यो ते हर एक एक मेकळोन वता. त्या खातीर आमचे भितरले सैम जिवान भरून येता म्हणटा. आत्मीक सैम, देवाच्या रिलेशनशिपाचे सैम, पवित्र आत्म्यान काम करचे ते सैम ते जिवान भरून भरून येता. कित्याक ते दाळा पळया, आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कष्ट दग्ध कसलच सर नातले अनंत सासणीक महिमेक आमकां तयार करतात. त्या खातीर देवाची महिमा आमचे थंय ती प्रकटीत जायचे जाल्यार म्हजे फर्स्ट स्टेपच हांवें हे 3 संगती करूंक आसात. हांव केदाळ ह्यो 3 संगती हांव आयकोनचे, विश्वास करचे आनी हांवें उलोवचे, ताचे वयर कार्य करचे. ह्यो 3 संगती हांव केदाळा करता, ते दाळा हांव देवाची महिमा म्हजे थंय प्रकटीत जावंक सुरू जाता पवित्र आत्म्याद्वारे. त्या दाळा आमी खंयचे मनीस जाता? दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचे ध्यान मन दवरिना. कार्नल थिंकिंग आमी लेखाक धरिना. कोणेय सांगिल्ले संवसारी संगती आमच्या भितर वचूंक सादच नात. खंयचेय आमी न्यूज पळयले आमकां कितेंच इफेक्ट करूंक शकना. हे हांवें भावार्थान हांवें वाडोवन हांवें देवाच्या रिलेशनशिपांत हांवें कनेक्ट जावचें जावन आसा आनी तांतू हांवें म्हजें जिवीत मुखार व्हरचें. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर दोळ्यांक दिसना आनी हांवें कितें पळयचें, देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांवें कितें पळयचें तें हांवें पळोवचें जावन आसा. आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालिक, पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ बाळचें तसलें जावन आसा. त्या खातीर आमी सदां काळ बाळटा तसल्या जिविताक आनी तें जीवन आमी आपणावंक ह्या संवसारांत आमी आमचो वावर करीचे. तें एकच एक देवाचे रिलेशनशिपांत मात्र साद. नाजाल्यार आमकां खंडीत आमच्या कार्नल थिंकिंगांत, आमच्या संवसारी चिंतपांनी आनी संवसारी, त्या खातीर आमकां
रोमन्स 12:2 म्हणटा संसाराच्यो चाल साल तुम्ही आदर तुम्ही आदारी नाकात बदलाक तुमचे मन नोमी नवीन त्या खातीर देवाच्या उतराप्रमाणे म्हजें मन बदलूचें जावन आसा हे म्हजे भवार्थांत जियेतल्या मनशाचे हे कार्य जाता आणि तो एक ताच्या साली वरवीं ताच्या उलोवण्या वरवीं ताच्या कितेंय तो करता जाल्यार तें पळोवन तो मनीस कसो भवार्थी म्हणून आमकां कळटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीसस. कोणाक ऍड करूंक आसा की सांगूंक आसा की कोणाक क्वेश्चन आसा की प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. काय ना कोणाची टेस्टमनी आसा की प्रेज गॉड. आमचे पूर्वा रेतीर आसा 24 आतां स्टार्ट जाता 5 दिसांची रेतीर ब्रदर जॉन्सन येता सो तुमी येया हेरांकी आपण हाडा आणि आत्मीक रितीन आमची वाडावळ जावन दी आणि आमी भवार्थान जिवचे मनीस जाया आमी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. एंड करी हांगे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. मोगाळा बाप्पा अर्गां तुका दिता बाप्पा ह्या वेळा पासून बाप्पा बाप्पा तुवें आमकां आज सबार संगती तुवें आमकां कळयले बाप्पा आनी तुज्या उतरांत आमकां गुणायाची तुजी समजणी जाणवाय तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे दिली बाप्पा. वय बाप्पा आमी संवसारांत जियेतना आमी संवसाराच्या रिती रिवाजा प्रमाणे आमी जियेनासतना बदलाक आमी तुजी रीत रिवाज तुजी रीत आनी रिवाज एकच जावन आसा ती भवार्थी जिवीत आणि तें जिवीत आमकां हर एकल्यांक जियोंक तुवें आपण दिलाय बाप्पा. तुज्या पुता मारिफात तुवें आपण दिलाय आणि तशेंच तुज्या पवित्र आत्मो आमचे थंय वावुरता बाप्पा त्याच भवार्थान बाप्पा हांगा जमल्या आनी युट्यूबार पळोवच्या हर एकल्यांक बाप्पा ते तुजें जिवीत भरपूर जिवीत बरोवन ओमतोचें जिवीत तुज्या पुतान बसयल्या हर एकल्यांक ते मेळचे खातीर आनी मेळल्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा. बाप्पा हाचे वरवीं कितें तांच्या जिवितांत तांणी कितें तांची वादळां आसात त्या वादळाक पळयनासतना तुजें जिवीत दिवचें उतर तांणी तांचे थंय खाण घेवन स्विकार करून तांचे थंय ती बदलावण भवार्थान तांचे थंय स्विकार करून ती बदलावण ते बरोवन ओमतोचें जिवीत हर एकल्या थंय मेळचे खातीर आनी मेळल्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रतेच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, John. Praise God. Thank you, brother. Thank you all. Praise Thank you. God. Thank you, sister. Thank you. Thank you, brother. Thank you, sister.